गोंयांतल्या नामनेच्या 59 कलाकारांक गोंय सरकारान आयतारा कला गौरव पुरस्कार भेटयले. आतां मेरेन गोंयांतल्या 553 कलाकारांक सरकारान कला गौरव पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केला. गोंयचे कला आनी संस्कृतीचें दायज कितलें व्हडलें आसा हें कलाकारांच्या आंकड्यावेल्यान दिसता म्हूण कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयलो. गोंयांतल्या फांकीवंत आनी ज्येश्ठ कलाकारांक कला गौरव पुरस्कार भेटोवपाचो दबाजो आयतारा जालो. संगीत, भजन, साहित्य, तियात्र, नाटक ह्या साबार कलाकारांक पुरस्कार भेटयले. तियात्राक आज बरे दीस येयले कारण थोडे तियात्र वेवसायीक जाता. आज थोडे त्या कलाकारांक खंय तरी मानधन म्हण कितें तरी मेळटा. पूण सुरवातीच्या काळात तेंच्यांनी सुद्दां हीच परिस्थिती हे केल्या. तेंचें सुद्दां जीवन चड बरें नासलें. बरोबर आहा, पूण ज्या पद्दतीने तियात्र हो वेवसायीक हेतून फुडें गेला ह्या पद्दतीन नाटक वचोंक जाय आसलें आमचें गोंयचें. हें वचोंक ना. म्हणजे नाटकाच्या माध्यमांतून अशे जे कलाकार आहा हांकां खंय तरी आज कितें तरी मेळोंक जाय आसलें. म्हणजे एक बाबा वेवसायीक नाटक केलें आनी त्या वेवसायीक नाटकाच्या माध्यमांतून कितें तरी मानधन किंवा कितें तरी मदत मेळची हें मेळोंक ना. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. अवेडे पारोडा लायन्स क्लबान मडगांवच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ल्या गोवा हॉर्टिकल्चर शोचे शेती मंत्री रमेश तवडकारान उक्तावण केलें. आणि त्या दृष्टिकोनातून नवीन जनरेशनाक नवीन युथांक जर आमी प्रमोट करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच एग्रीकल्चर जे आसा गोंयांत प्रमोट जावपाक शकतलें आनी एग्रीकल्चरांतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकता अशें दाखोवपाची गरज आसा. Government of Goa has been putting as much efforts as possible to see that the agriculture which is dwindling right now, which is on a backward slide in Goa, is somehow contained. मडगांवां SGPDA ग्राउंडार चालू आशिल्ल्या बिग डिस्काउंट शॉपिंग फेस्टिवलाक गिरायकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. ह्या प्रदर्शनात इलेक्ट्रॉनिक वस्ती, रांदपाची आयदनां, प्लास्टीक फुलां आनी हेर साबार वस्तू विकपाक दवरल्यात. वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान मुरगांव बंदरांतल्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाक भेट दिवन पळोवणी केली. कामगारांच्या पगारा विशीं ताणें वेवस्थापना लागीं उलोवणी केली. कामगारांचे सगळे प्रस्न सुटावे करपाचें उतर मालकान दिलां. सप्टेंबरान आमी चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्लेस केला जाल्यार तेचेरूय डिस्कशन अजून कांय जायना. म्हणून आयज आमी आमचे MP आनी आमचे ऑनरेबल लोकल मिनिस्टर पावर मिनिस्टर हेंचे कडेन क्वेश्चन केलो की आमचो फ्युचर कितें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ऑस्ट्रेलियन 5वें फावट वर्ल्ड कप जिखलो. मेलबर्न ग्राउंडार न्यूझीलंडाक 183 रनां भितर गुठलावन ऑस्ट्रेलियन कांयच न्ही करून ही मॅच सोंपयली. 22 विकेटी काडिल्ल्या मिचेल स्टार्कान प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंटाचो मान मेळयलो. कॅप्टन क्लार्काची ही निमणी वन डे. निवृत्त जातना ताणें वर्ल्ड कप जिखले आनी कांय दिसां फाटीं ग्राउंडार बाउन्सर बसून सोंपिल्लो ताचो सहकारी क्रिकेटर फिल ह्युजेसाक ही ट्रॉफी ओंपली. पळयात क्रिकेटीच्या महाकुंभाचो समारोप. It's through. Nice shot. Oh, well, Australia. It's up in the air. Oh, it's got 8-6. Oh, he's got another. Oh, he's gone through it. Oh, dear. Oh, that'll be a decent comeback, though. And that's a great shot from one. It might go all the way, that one bounce. Or wide. Oh, that could go all the way again. Yeah, that's going to race away from four. Oh, he's on his way. That's gone. That's another boundary. Oh, the last moment of success maybe for New Zealand. His one-day career for Australia is finished. It's Steve Smith. And he's the man. He's the heir apparent. On their feet, Steve Smith, that's another 50 to him. Smith leaves it away, that'll do it! Steve Smith fittingly hits the winning runs. And Australia are champions of the world. What a great win in front of a record crowd. The man of the World Cup final is James Faulkner. The man of the tournament is Mitchell Starc.
we've played this World Cup with 16 players, and tonight's certainly dedicated to our little brother and our teammate Philip Hughes. इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.